Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आथेनांतलो भायर सोरून पावलो कोरिंताक गेलो. थंय जल्मान पोंताचो अकुइला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसिला बराबर निकतोच इतालियेक धांवन आयिल्लो. कित्याक सगळ्या जुदेवांनी रोमा शारांतले भायर सोरचें म्हूण क्लाउदियसान हुकूम घाल्लो. पावलो तांचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करतालीं देखून तांच्या सांगाता तो रावलो आनी तांचे बराबर वावर करतालो. कित्याक तीं ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाद विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक भावार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासेदोनियेक थावन पावले तेन्ना सगळो वेळ देवाचें उतर पोरगोटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशिक्त म्हूण जुदेवांक गोवाय दितालो. पूण ते ताचेर पोलपोले आनी ताका निंदेचीं उतरां उलोवंक लागले. तेन्ना आपलीं आंगोसरां फाफडून ताणें म्हळें, तुमचें रगत तुमकां भुजो. म्हजे पाळयेन हांव निर्मळ. आतांथावन हांव विदेशांशी वेतलों. थंयसरलो भायर सोरून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोजतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सोमयाचेर भावार्थ दवरलो. कोरिंतांतल्या जायत्या लोकांन पावलोचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गांव नवेंगीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळ्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानांक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कुशीं सांडचो ना, पूण तुमचेशीं येतलों आनी तुमचीं काळजां खुशालकायेन मुरगोडटलीं. जुआंवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हळें, तो सांगता, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात, आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हळें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. अशें हांवें म्हणलां ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारताय? हांव तुमकां सोच सांगतां, तुमी रडतल्यात आनी पिंगरोतल्यात, पूण संवसार खुशाल बरीत जातलो. तुमी खोंती बरीत जातल्यात, पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोष. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जो हांव अवेस्वर 16 ओळ 16. नियाळाक आदार. म्हजी एक इश्टीण आपलें यमकोम शिकोप करून काम सोदूंक जायत्या जाग्यांनी तें इंटरव्यू दिता. सगळे कडेन तिका निराशेपण फावो जाता, पूण भावार्थ सोडिना. नव्यान इंटरव्यू दीत रावता. ताचें निराशेपण पळोवन तिची मावशी तिका रेतीराक व्हरता आनी थंय देवाचो मोग आनी काकलूत अणभवता. आपलो भावार्थ घोट करता आनी एक फळादीक रेतीर करून घरा परतता. नव्यान तिका सिर्वीस मेळटा, पूण तियूय वेता आनी अदीक निराशेपण भितर सरता. निमाणें आपल्या दुसरे मावशीचे सुचोवणे प्रमाणें खोबरां पोत्रार आयलोल्या सरकारी नोकरेक अर्ज दिता. आपली सीवी थंय दितना जेजूच्या नांवान अशें उद्गारता, बापा, निमाणें पावट हांव म्हजी अर्ज दितां. जर तर ती फावो जाल्यार ही सर्वीस म्हाका दी. शेवटाक ही सर्वीस तिका मेळटा. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू न्हय संवसारी वस्तूंची खुशालकाय सांगिना, पूण आत्म्याची, शांतीची आनी संतोषाची खबर करता. कितले फावटी आमी संवसारी वस्तूंचे फाटीक धांवल्या काय? कितले फावटी आमी जेजूच्या पवित्र नांवान बापा लागीं मागणें केलां? म्हजो भावार्थ खोलावंक कसले उपाय हांवें घेतल्यात काय? म्हजे भितर जेजून दिलोलो संतोष दुसऱ्यांक शिंपडायलाय काय? बापा मोगाळा, देवाचें उतर वाचून, नियाळून, जिवितांत वेव्हारांत घालून आमचेंच समर्पण आमी तुका करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this
ministry. God bless you.